अस्तंत बंगालान सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान आपले पयले अदमासपत्रक सादर केले. हातूंत 2026 ते 27 वर्सां खातीर वेगवेगळ्या राज्य खात्यांतल्यान 1 लाख रिती पदां भरपाची घोशणा केल्या. नवी दिल्लीत ब्रिक्स राष्ट्रीय सल्लागारांची बसका चालू आसा. 2 दिसांच्या बसकेचे मुखेलपण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल करता. हातूंत भारत, चीन, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि UAE संवसाराक तोंड दिवपी बिगर पारंपारीक सुरक्षा आव्हानां ह्या विशयाचेर बसकेंत चर्चा जातली. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटांतल्यान 6 खासदारांची शिंदे गटान आस्पावी जावपाचें थारायला. ह्या म्हायतीची पुष्टी महाराष्ट्र सरकारांतले मंत्री प्रताप सरनाईक हांणी केल्या. ह्या 6 खासदारांनी मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचेर विश्वास दाखयला अशें सरनाईक हांणी सांगलां. भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन नबीन पंजाब भेटेर आसतना कृषी अर्थशास्त्री डॉक्टर जोहाल हांची भेट घेतली. ह्या भेटे मजगतीं शेतकारांचेर उत्पन्न वाडोवपाचे दिकेन उपाययोजना करपा विशीं चर्चा जाली. केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आयज नवी दिल्लीत पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांतल्या प्रतिनिधींबरोबर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ह्या चर्चासत्रांत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकार रोजगार वाड आणि समृद्धी खातीर नवी संद निर्माण करता हें नदरेक हाडलें. अमेरिका आणि इराण हांच्या मदल्या पयल्या पावंड्यावेली चर्चा स्वित्झर्लंड हांगा जाली. अमेरिके वतीन JD व्हेन्स आणि इराणा वतीन अब्बास अराघची हांच्या मदीं चर्चा जाली. 60 दिसां भितर स्थायी शांतताय, समजिकाय, कबलातीचो मसुदो तयार करपाचेर हे चर्चेंत मान्यताय दिल्या. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून मेरेन मंगोलिया आणि कोरिया गणराज्याच्या अधिकारीक दौऱ्यार आसात. दोनूय देशांमदीं संबंद घटमूट करपाच्या दिकेन निर्णय जालो. ब्रिटनान पार्टी भितर धुसफूस. प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हांणी दिलो राजिनामो. एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री जावपाच्या वळेरींत सगळ्यात फुडें आसात. गोंयांत फुडले 5 दीस व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान 22 जून ते 28 जून मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. भारतीय दादल्यांच्या हॉकी संघान FIH प्रो लीग निमण्या खेळान भारतान मेजबान नेदरलँडाक 3-2 अशा सेटांनी हारायले. ह्या खेळा दरम्यान भारतीय खेळगड्यांची बरी कामगिरी पळोवपाक मेळ्ळी.